Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation chapter 3 verses 1 to 22, where Jesus calls his church to wake up, remain faithful, and open the door to renewed fellowship with him. प्रकाशोणीचें पुस्तक ओवेसवर 3 ओळी 1 ते 22. सार्दिसांतले पवित्र सोबेक संदेश. सार्दिसांतले पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नोखेत्रां धरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. लोक तूं जिवो आसाय म्हूण धरता, पूण खरेंच म्हळ्यार तूं मेल्लो आसाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुका अजून आसा ताका घोटाय दी, कित्याक तेंय मरणाक लागीं पावलां. तुजें जिवीत म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार संपूर्ण म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जायना. देखून जागो जा आनी जें कितें तुका अजून उरलां ताका नवी घोटाय दी, ना तर तेंय सारकेंच मरून वेतोलें. ह्या पासत कसली शिकोवण तुका दिल्ली आनी तुवें आयकोल्ली तिचो उगडास कर. ती सांबाळ आनी तुजें जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलों आनी हांव येवन तुजेर पडटलों ती घडी तुका कळची पर्यंत ना. पूण सार्दिसांत तुमचे मदल्या कांय जाणांनी आपलीं वस्त्रां नितळ सांबाळ्ळ्यांत तीं म्हजे बराबर धोवें न्हेसून भोंवतलीं, कारण अशें करूंक तीं पुरतीं. जैत व्हरतल्यांक असली धोवी न्हेसोवन देव न्हेसयतलो आनी तांचें नांव जिविताच्या पुस्तकावेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापा मुखार आनी ताच्या दुतां हुजीर ती म्हजी म्हूण वळखून घेतलो. जें कितें आत्मो पवित्र सोबांक सांगता तें कान आसलोल्यांनी आयकुचें. फिलाडेल्फियांतले पवित्र सोबेक संदेश. फिलाडेल्फियांतले पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. जो पवित्र आनी खरो ताचो हो संदेश. ताचे लागीं दाविदाची चावी आसा. जें तो उगडता तें कोणाच्यानूच धांपूंक जायना. जें तो धांपता तें कोणाच्यानूच उगडूंक जायना. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तुजे फुडें हांवें एक दार उगडलां. तें कोणाच्यानूच धांपूंक जायना. तुका इल्लीशी शक्ती आसा, तरी म्हजी शिकोवण तुवें पाळल्याय आनी म्हाका तूं विस्वाशी रावलाय. पळय, सैतानाच्या पंगडाच्यांक जुदेव न्हय आसता आपूण जुदेव म्हूण सांगतात त्या फोटकिऱ्यांक तुजे मुखार हाडटलो आनी तुका पांयां पडूंक लायतलो. तुजो हांव मोग करता म्हूण तेन्ना तांकां कळटलें. आडकोळींनी थीर रावंक म्हजी आज्ञा तुवें पाळल्याय. देखून हांवूय म्हजे पाळयेन आख्ख्या संवसाराचे येवचें आसा त्या नश्टांतलो तुका वाटायतलो. हे नश्ट सगळ्या लोकांची परिक्षा करचे खातीर संवसाराचेर येतले. हांव येवचो जालो. तुका आसा तो भावार्थ सुरक्षीत सांबाळ. तुज्या जैताचो मुकूट तुजे कडचो काडूंक कोणाकूच दिवं नाका. जैत व्हरतल्यांक म्हज्या देवाच्या मंदिरांतले हांव खांबे करतलों आनी थंयसरलीं तीं आनीक भायर सरचीं नात. तांचेर म्हज्या देवाचें नांव आनी म्हज्या देवाच्या शाराचें नांव म्हणजे म्हज्या देवा कडसून
स्वर्गार थावन देऊन येता त्या नव्या जेरुजाल्याचें नांव हांव बरयतलों. म्हजें नवें नांव हांव ताचेर बरयतलों. जें कितें आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें कान आसलेल्यांनी आयकुचें. लाओदिसियांतले पवित्र सभेक संदेश. लाओदिसियांतले पवित्र सभेच्या दुताक अशें बरय. जो आमेन, जो विस्वाशी आनी खरो साक्षी, आख्खे देवाचे रचणेचो ओरोम, ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं शेळोय न्हय आनी हुनूय न्हय. कितें तरी एक, शेळो वो हून तूं जावंक जाय आसलोय. पूण शेळोय आनी हुनूय न्हय जावन तूं शेळमोडो देखून तुका हांव ओंकून म्हज्या तोंडांतलो भायर उडयतलों. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण कितलो तूं दोळदिरो, कोनिश्ट, गरीब, कुड्डो आनी विंगळो तें तूं नकळोय. देखून हांव तुका ही बूद दितां. गिरेस्त जावचे खातीर म्हजे कडसून उज्यान निर्भेल केल्लें भांगार तूं विकतें घे आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगळेपणाची लॉज धांपूंक धवीं वस्त्रां घे आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जांचो हांव मोग करतां तांकां हांव झुपाटी दितां आनी देख शिकयतां. देखून उर्बेन भरून तुजें जिवीत बदल. हो पळय, हांव दाराच्या उमऱ्यार आसां आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत तांच्या घरांत हांव भितर सरतलों. तांचे बराबर जेवतलों आनी तीं म्हजे बराबर जेवतलीं. हांव जैतेवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापाचे कुशीक ताच्या शिंवासनार बसलां. तेच परी जैत व्हरतल्यांक म्हजे कुशीक म्हजे शिंवासनार बसूंक दितलो. जें कितें आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें कान आसलेल्यांनी आयकुचें. This chapter closes with one of Scripture's most intimate invitations. Jesus stands at the door and knocks. He desires renewed fellowship with his people. Those who open the door are promised deep communion now and reigning with him in the future. It reminds us that Jesus speaks to awaken, encourage, and restore. He calls us to authentic faith, wholehearted devotion, and enduring fellowship with him. Let us pray. Lord Jesus, search our hearts and awaken anything that has grown cold or complacent. Help us remain faithful to your word and responsive to your voice. Give us hearts that open fully to you, welcoming renewed fellowship and transformation. Strengthen us to overcome and walk closely with you until the end. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.